रिपोर्ट दिला म्हाका सबमीट केला हांवें तांकांच सांगलां मातशें डिटेलिंग स्क्रुटिनायज करून तांणी रिपोर्ट दिलो तो सारको हाजे वायज दिला कॉन्स्टिट्युएंसी तातूंत भितर तांकां हांवें शॉर्टलिस्ट कर म्हणटा की खंयचे पॉट होल्स आसा पळय ते प्रायोरिटीचेर काडपाक जाय जे रस्ते सारके प्रायोरिटीचेर ते शॉर्टलिस्ट करून एक 2 दिसां भितर ते सांगतले म्हाका केन्ना कामांक सुरू जातली सर म्हणल्यार हे रिपोर्ट ऑलरेडी आमी पॉट होल्साचे दोन मेन स्ट्रेच पळय जे पेड्ड्यार जाल्ले एक दाबोळेचो आनी एक हांगाचो पर्वरेचो थंय ऑलरेडी जेट पॅचर तीन जेट पॅचर आमी पर्वरे पूल केले आनी थंय तांचें काम चालू जाल्लें हांगाय दाबोळे खूब कडेन काम चालू जालां तर प्लांट रेडी जावपाक जाय प्लांट रेडी करपाक लायल्या एक नॉर्थाक एक सावथाक तें जालें जाल्यार अशें म्हणजे 30th पावस नासलो जाल्यार 30th सप्टेंबर पर्यंत येतली हे 2 स्टेजीस कंप्लीट जातले उरलेल्या रस्त्यांचे सगळें कितें उरलेले रस्ते प्लांट रेडी जाले काय ना मागीर ताका प्लांट करपाक मेळना न्ही तांकां प्लांट पावस पडटा आनी प्लांटाक 20-25 दीस लागता कॅलिब्रेशन करचें पडटा मिक्स प्लांटाक तरी आज आमची मिटींग घेतली आमी सगळ्या प्लांट ओनर्स तांकां आपण हाडून मिटींग तांकां सांगलां मातशें क्लियर अप जाय पळया 25 तारीख पर्यंत तरी तुमचे प्लांट रेडी जावपाक शकता 25 ते 30 तारीख पर्यंत जाल्यार मागीर ते फर्स्ट विकाक इमिजिएटली सगळे कडेन स्टार्ट करपाक जाता सर तुम्ही IITचो जो मुद्दो काडलो न्ही त्या कोडार भिजेली लोक म्हणटा बागायती असलेल्या कारणान ताका अपोज करता तातूंत भितर वता म्हणजे हांवें तो स्पेसिफीक इन्सिडेंटाक लागून काडूंक हांव NIT चीफ मिनिस्टर आसतना हांवें पळयलां न्ही NIT वेळार आमकां अशें सगळे कडल्यान लोक अपोज करता म्हजो आर्ग्युमेंट कितें एज्युकेशनल हब जर आमी वेलकम करपाक सोदता गोंयांत पोलिटीक इंडस्ट्री नाका म्हणटा सो दॅट वाय वी अपोज एज्युकेशनल हब ऑल्सो असो म्हजो क्वेश्चन मार्क आय एम नॉट स्पेसिफीक अबाउट दीस प्लेस ऑर दॅट प्लेस IIT is an asset to the state of Goa, asset to the children of Goa. NIT was an asset. आता 20% भुरगे गोंयची शिकता NIT. So why we should oppose? हो एक क्वेश्चन मार्क म्हाका पडटा केन्ना केन्ना I do introspection. Why we should oppose? But there should be sir. कॉन्फिडन्सान घेवन अशें दिसता तुमकां. I'm not part of that process, so I can. But there should be proper place for IIT न्ही सर म्हटल्यार खंय बाबा झाडां वचना जावं अशी गोंयान खंय प्लेस कित्याक सोदिना सरकार पळय तांची टीम आसता IITची टीम आसता गव्हर्मेंटाची टीम आसता ते ताका खूब रिक्वायरमेंट्स आसता न्ही कितें IIT म्हणजे तें कितें एक 5000 स्क्वेअर मिटराचेर येवपाक तांचे गायडलायन्स आसता NIT आतां पळय आतां NIT काय बरी जालें पळय वचून पळया तें बाळ्ळी सी द कॅम्पस सी द इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय दॅम विच वील बेनिफीट पळय विलेज वील गो इंटरनॅशनल मॅप तशेंच सो वेर डू यू सजेस्ट सर आय एम नॉट पार्ट ऑफ दॅट टीम बॉमाचो विशय बॉमाचो वचून हांवें स्टडी करूना तुमी हेका बरोबर म्हाका सगळें बॉम्बार्ड करपाक लागला जाल्यार हांव पर्सनली घेवन कितले दीस जाले ते पळय हांवें नॉट इवन म्हणजे थोडे ऑफिसरांक मेळून तांचे कडल्यान अंडरस्टँड जावन घेवपाक म्हाका टायम मेळूना न्ही हांव सद्या फिल्डांत आसा हांव सद्या म्हाका बाकीचें करून म्हाका पयलीं फिल्ड आनी लोकांच्यो डिफिकल्टी पळया कम्युनिटराच्यो त्यो पयलीं अटेंड करता बाकीचें मागीर दॅट इज नॉट ए प्रायोरिटी दीस इज प्रायोरिटी दाबोले लोक येतात ट्युरिस्ट येतात दे मेक एन इम्प्रेशन बाबा कशें पर्वरी एवरीबडी गोज टू नॉर्थ गोवा सगळे पर्वरीच्या मदीं दीज आर द 2 स्ट्रेचीस वीच आय एम ट्रायंग टू टेक ऑन प्रायोरिटी स्लोली सायडीचेर जातले सर जे कॉन्ट्रॅक्टरांनी रस्ते केल्या पळय न्ही ते विदीन लिमीट ते रोखडे पिड्ड्यार जाल्या अशा कॉन्ट्रॅक्टराचेर तुमी कितें एक्शन घेतलें सर हांव बेश्टेच ऑफ हँड तुमकां कांयच सांगपाक शकना म्हजो पयली प्रायोरिटी टू रिस्टोर द रूल्स बाकीचे एक्शन ते सबसिक्वेंट सद्या लोकांक त्रास जाता ते त्रास जावपाक जायना हें म्हजें प्रामाणीक मत येस सर थँक्यू